मोगोक लागूनच सावयकार हारलो. एका पक्षांतल्यान फुटून दुसऱ्या पक्षांत गेल्ल्या आमदाराक 5 वर्सां वेंचणूक लडोवपाक बंदी घालची म्हणटा सुदीन. आरक्षणाचेर कितले दीस जगतले, सोबळाचेर फुडें वचात, आदिवासी तरणाट्यांक मंत्री गोविंद गावडेचो उलो. भारतीय तटरक्षक दला खातीर बांदिल्ल्या दुसऱ्या गस्ती बोटीचे शेनवारा जाले उक्तावण. शिरोडेचो झेडपी जयदीप शिरोडकारान गाडयेन धपको मारून एकल्याक जिवे मारलो. अपघाता उपरांत घडणूक थळावयल्यान काडिल्लो पळ. पुलिसांक शरण आयले उपरांत जामिनाचेर सुटका. खुनाची केस नोंदवपाची थळाव्या लोकांची मागणी. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकर. पळयात खबरो विस्तारान. मोगोक कुशीक केल्ल्याचो खरो धपको नरेंद्र सावयकाराक बशिल्ल्याचो दावो मोगोचो फुडारी आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान केला. सावयकाराक फोंडे आनी मडकय मतदारसंघांतलींच मतां मेळिल्ली जाल्यार तो जिखून येता आशिल्लो अशेंय तो म्हणटा. फोंडे आनी मडकय मतदारसंघात मतांची जी मार्जीन तांकां मेळपाक जाय आशिल्ली ती मेळ्ळी ना अशें ढवळीकारान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. खरो म्हणजे फटको नरेंद्र सावयकाराक जो बसला तो 2 कारणां लागून. एक म्हणजे मोगो पक्षाक त्यांनी काडून उडयले आणि दुसरो म्हणजे मायनिंग चालू करना. पूण मायनिंग इफेक्ट खूप मोठो जावना कारण मतदान जालां ताजे वयल्यान कळटा. फॉर एक्झाम्पल फोंड्यां तांकां 6,000 मार्जीन मेळूंक शकताली, ती तांकां फक्त 3,800 मार्जीन मेळ्ळी. मडकय जी 12,000 मार्जीन दिवंक शकताले आमी कमीत कमी. आणि हांवें कोणाकूच सांगना की काँग्रेसी वोट घाल म्हणून. हांवें भाशणांत उलयना, हांवें घराघरांत थंय प्रचार करूना, गांवागांवांत वचून प्रचार करूना किंवा आमच्या सरपंचांनी पंचांनी प्रचार करूना. आसतना थंय फक्त 1,200 लीड इमेजीन करा हेच्या वयल्यान. म्हणजेच जो सीट नॉर्थ गोवा गेलो, सॉरी साऊथ गोवा गेलो तो फक्त फोंडेची 3,000 एक्स्ट्रा लीड आणि जवळ 11,000 मतां जी मडकय तांकां कमी पडली ताका लागून हे गेले. आणि ही 80% वोट गेली खंय हो प्रश्न आज येता. काडा आनी पळया दोनूय कडेन. इतलेच न्हय, शिरोडा 1,800 मतां कमी पडले, मार्मगोवा 1,000 मत कमी पडले, वास्को 2,000 मतां कमी पडल्या, दाबोलीम 2,000 मतां कमी पडली, त्यानंतर कुडचड्यार 3,000 मतां तांकां कमी पडल्या. 6,500 मतांचो लिडान येवपाक जाय आशिल्लो. मागीर सावर्डे जी लीड तांकां फाटल्या फावटी 12,000 प्लस आशिल्ली ती लीड 8,500 पावली. सांगे आमची जी पारंपारीक मतां आसा थंय आमी जरी उमेदवार उबो करूना जाल्यार सुद्दां थंय आमची पारंपारीक 3,500 ते 4,000 मतां आसा. आमी थंय काम केल्या किंवा जबरदस्त उमेदवार दिल्या आमी थंयच्यान 4,000. तशेंच काणकोण आमचें बरेपण आशिल्ल्या कारणान आमकां थंय 3,000 मतां आसा आनी ती 3,000 मतां थंय पडूना. टू से that only because of MGP they have lost the seat, not because of anything. लक्षात हाडा. कारण हे जर तांणी करूं नाशिल्ले किंवा तांच्या मनात जर आशिल्ले आणि तांकां जर खरेंच गरज आशिल्ली जाल्यार तांणी ते आफ्टर हे शिरोडेचें इलेक्शन जावन तरी करपाचें. तेंय तांणी करूना. हेजे वयल्यान जो हो म्हणटा कितें आमचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकराक म्हाका दिसता सावयकार ताका पडयलो जाय आशिल्लो. विनय तेंडुलकर ते कितें उलयला ताका एकूच शब्दान आन्सर दिता. ताका 3 मतां मोगो पक्षान दिला म्हणून तो आज राज्यसभेचो मनीस जाला. तोय बी आमदारांची मतां घेवन तो राज्यसभेत मनीस जाला. हाजे पयलीं ताका आमचो जोग जगदीश जोग ह्या कॅन्डिडेटान वडयल्लो हे ताणें लक्षात दवरपाक जाय. म्हाका वडोवपाचें ना, म्हाका जिखपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगता, आज जी निवडणूक जाली तातूंत 10 हातूंत काँग्रेस फुडें आसा. आणि हो जर पळयत तकतो जाल्यार तातूंत पोंडा आयलो, मडकय आयलो, शिरोडा आयलो आनी शिरोडा 77 मतांनी आयलो तो. आणि त्यानंतर काणकोण आयलो. हे जर 4 ऍड केले आसत जाल्यार 14 मतदारसंघात सावथा
BJP फाटी पडटा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. एका पक्षाच्या आमदारकेचो राजिनामो दिवन दुसऱ्या पक्षान गेल्ल्या 5 वर्सां वेंचणूक लडोवपाक बंदी घालची मोगोन मागणी केल्या. ते खातीर संसदेन कायद्यान दुरुस्ती करची अशें तांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. मोगोचे केंद्रीय समितीचे फुडले बसकेत हे विशीं ठराव पास करतले अशें मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान सांगले. ह्या ठरावाची एक प्रत भारतीय वेंचणूक आयोग आनी संसदेच्या विधिमंडळ समितीक दितले अशेंय ताणें सांगले. पळयात तो कितें म्हणटा ते. अमेंडमेंट करपाचो की जो आमदार मागीर तो खंयच्याय पक्षाचो जावं जो रिजिग्नेशन दिता किंवा दुसऱ्या पक्षात वता ताका ती आमदारकी कट करची आणि 5 वर्सां त्या आमदाराक निवडणूक किंवा खासदाराक निवडणूक लडोवपाक दिवपाक जायना. ताका तातूंतल्यान कितें तरी बोध येवपाक जाय आनी हे जेन्ना जातलें तेन्नाच भारतांतलें राजकारण आनी लोकशाही मुखार वतली अशें म्हाका दिसता. जो मोगो पक्षान ठरयला येता त्या 2 म्हयने भितर आमची जी सेंट्रल कमिटी आनी मागीर त्या नंतर AGM जातली तातूंत हो विशय मांडचो आनी ताचें रेझोल्युशन पास करून AGMा तो इलेक्शन कमिशनाक आनी जो लेजिस्लेटिव्ह कावन्सील आसा पार्लमेंटरी कावन्सील ताका धाडचे. आनी तो प्रयत्न माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यानंतर बाकीचे जे पक्ष अध्यक्ष आसा इन्क्लुडींग आमचे. ढवळीकार म्हणटा भाजपात 2 तोंडान उलयता. दिल्लीक एक सांगले जाल्यार गोंया आयले उपरांत ते भलतेच सांगता असोय तांचो आरोप. आयाराम गयाराम तेच आयाराम गयाराम जे पळय वता तांकां लोकांनी घेवपाक जायना हेच हांव उलयतां. हे ताका कांय करूं शकना आमी. त्याचे हाणेच मोगो पक्षा सारखे बारीक पक्ष काबार जाताले अशी वृत्ती केले नंतरूच आनी तेवटेन ते म्हणटा कालचो सुद्दां माननीय पंतप्रधानाचो स्टेटमेंट आसा की आमी बारीक पक्षां हातभार लायतले म्हणून. पूण हांगा वेगळेंच जाता. गडकरीन खुद्द नागपुराक भाशण केलां की आयाराम गयाराम बंद करा किंवा पणजेन भाशण केलां की जे गार्डनांत आमदार भोंवता तांकां आनी परत घेवं नाका म्हणून गार्डनां भोंवत रावंदी म्हणून. म्हणजे ह्यो गोश्टी आमकां दिसता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. एका मनशाक गाडयेन धपको दिवन पळून वचपाची घडणूक 22 मेक शिरोड्या घडली. हे घडणुकेन शिरोडेच्या प्रशांत तारीक जाग्यारूच मरण आयले. हे घडणुके उपरांत पळून गेल्लो दुबावीत आरोपी जयदीप शिरोडकार 25 मेक पुलिसांकडेन शरण आयलो. हो अपघात आसपाक शकना देखून दुबावीत जयदीपा आड खुनाची केस नोंद करची अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. जयदीपाची जामिनाचेर सुटका जाल्या. गाडयेन धपको मारून पळून वचपाची घडणूक 22 मेक शिरोडेच्या बारभाट वाठारांत घडिल्ली. हो जर अपघात आशिल्लो तर दुबावीत जयदीप प्रशांताक अपघाता उपरांत हॉस्पिटलांत व्हरता आशिल्लो. पूण ताणें तशें केलें ना. अपघाता उपरांत ताणें घडणूक थळावयल्यान कित्याक पळ काडलो अशें शिरोडेचे लोक विचारतात. पयर 22 तारखेर रातचो 9:30 एक एक्सिडंट जालो बरमटार. प्रशांत तारी हाका जो आमचो ZP शिरोडेचो जयदीप शिरोडकर हाणें ताका आपल्या झिपीन ठोकून ताका मोगून गेलो आनी तो थंयच ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. आमी हे सगळी तेजी फॅमिली पुलीस स्टेशनार येयल्ले कारण काल तो हांगा येवन तेणें बेल घेतलेली आसा तो एक्सिडेंटल केस म्हणून. पूण आमी म्हणटा ही एक्सिडेंटल केस न्हू, ही डायरेक्ट मर्डर केस जावन आसा. कारण तो ताका ऑन द स्पॉट मारून तो पळयलो. 3 दीस तो लिपोवन रावल्लो आसा. जर तर ते एक्सिडेंटल केस आशिल्ली ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो लोकांचो प्रतिनिधी जावन आसा. ताका सगळे रुल्स खबर आहा. तेणें येवन पुलीस स्टेशनार कन्फर्म सांगपाक जाय, इन्फॉर्म करपाक जाय आपल्या कडेन चूक जाली, आपल्या कडेन एक्सिडंट जालो. पूण ना, तो लिपोवन रावलो. ताका दिसलें आपल्याक हें फसतलें, आपल्याक कोणें पळोवना अशें ताका दिसलें म्हणून तो पळोवन रावलो. 3 दिसान जेन्ना आमकां ती फुटेज मेळ्ळी तेन्ना तो हांगा येवन ताका जेन्ना कळ्ळें आपलें जें पाप आसा तें लिपचें ना आनी म्हणून तो हांगा पुलीस स्टेशनार येवन तेणें हें घेतलेलें आसा. आमी सगळे येवन हांगा रिक्वेस्ट करपाक इतले येयल्ले PI कडेन फक्त की ही
एक्सिडेंटल केस आहा ती एक्सिडेंटल केस न्हू मर्डर केस हो प्री प्लॅन आसा आनी प्लॅन करून ताका ताणें मारलेलो आसा जाग्यार रावलेले कडेन मारलेलो आसा ना की तो बायक घेवन रस्त्यार वयतालो आनी ते एक्सिडंट जाला तसो ना तो रस्त्यार रावन फोनार उलयतालो बसलेलो आनी ताका हाणें डायरेक्ट मुकला रावलेले कडेन आनी हो सामको मर्डर जावन आसा आमकां दिसता की साहेबान ही केस बरी घेवची पॉलिटिकल प्रेशरा अंडर येयनासतना हें करची आनी म्हाका दिसता की एक केस अंडर 304 सेक्शना अंडरच येवपाक जाय. सध्या पोलीस स्टेशनाचेर आमी मोर्चा घेवन येयल्या कारण की 22 तारखेक रातचो एक एक्सिडेंट जाल्लो प्रशांत तारी म्हणून आमचो फ्रेंड आमी गांवचे कळ्ळें 22 तारखेक एक्सिडेंट जाल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की ताका फाटल्यानच्यान हाडून गाडी ठोकली म्हणून तो जाग्यार उलयतालो फोनाचेर गाडी पळयल्या उपरांत कळ्ळें की तो जाग्यार उलयतालो ठोकली आनी फाटल्यानच्यान जेन्ना पळय रनिंग गाडी आसता पळय ताका ठोकल्या उपरांत फुडें पडटा मनीस जाग्यार आसलो ठोकलो म्हणटकीर तो फाटल्यान बोंडेराचेर पडटा आनी तेच्या बोंडेराचेर चॅप आसा गाडी फाटल्यानूच पळोवपाक मेळटा. थंयच्या लोकांनी सांगलें ताका डायरेक्ट हाडून ठोकली म्हणून नेटान आनी हांगसरल्यान 51 मिटराचेर तो ताका ओडीत घासून व्हेला तेणें ती गाडी तेज्या उपरांत न्ही तेणें कितें आशिल्लें जर तो एक्सिडेंट जाल्यार तेणें डायरेक्ट येवन पुलीस स्टेशनाचेर सरेंडर जावपाचो नासलो जर तो भिलो जाल्यार कळ्ळें तो थंयच्यान कितें केलें तेणें थंयच्यान डायरेक्ट गेलो खंय तरी लिपलो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आरक्षणाच्या बळार जगपाक जायना. पिढ्यान पिढ्यो चलत आयिल्ली आरक्षणाची परंपरा आता बंद जावपाक जाय अशें आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. दर एकल्यान स्वबळाचेर फुडें वचपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. उटा संघटना आणि आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोडपालवान आयोजित केल्ल्या प्रेरणा दिसाच्या निमतान गावडे उलयतालो. कुडचडेच्या रवींद्र भवनात हे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. दिलीप वेळीप आणि मंगेश गावकार हांकां श्रद्धांजली भेटोवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. की राखीव जी आसा ती पिढ्यान पिढो केन्नाच उरपाक शकपाना. त्या खातीर आज पासून आमी राखीवतेच्या शिवाय आमी कॉम्पिटिशन घेतले स्पर्धात्मक युगांत आमी उतरतलो व एक दृढनिश्चय या प्रेरणा दिसाच्या निमित्तान तुम्ही प्रेरणा जनता वचपाक जाय हे म्हजें तुमकां सगळ्यांक आव्हान जाता. मित्रांनो एक सर्वसामान्य मनीस असता जाका 2 दोळे असता 2 हात असता पांय असता आणि मेंदूय असता आणि तो बाकीच्या भितर असता पूण आमचे भितर एक आळस निर्माण जाल्लो असता आणि जो आमचो कॅरियर आमी घडयतले किंवा आमचे ज्या पांयाचेर आमी आज उबे रावतले ताका खंय तरी आमी कुबडे आमचे कडेन आसा. ते कुबडे म्हणल्यार आमी रिजर्वेशन असो एक मनान जो एक आमी दृढनिश्चय दवरलेलो आसा किंवा संकल्पना आसा तो सायकोलॉजिकल जो मायंडसेट जो आसा तो मायंडसेट आज पयस करप हें खूब महत्वाचें आसा. कारणां अनेक आसा. आज खूब बरें दिसलें कारण फाटल्या वर्सापेक्षा आज खूबशे तरणाटे युवती आज दोळे मुखार दिसतात. कुडचडेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. गोवा शिपयार्डान भारतीय तटरक्षक दला खातीर बांदिल्ल्या गस्ती बोटीचें शेनवारा उक्तावण जालें. भारतीय तटरक्षक दला खातीर 5 गस्ती बोटी बांदपाचें कंत्राट गोवा शिपयार्डाक मेळ्ळा. तातूंतली ही दुसरी बोट. तटरक्षक दला कडेन सद्याक 140 बोटी आसात. संरक्षण खात्याचो महालेखानियंत्रक संजीव मित्तलाची खरकान सीमा मित्तलाचे हस्तुकी बोटीचें उक्तावण जालें. Ladies and gentlemen, the presence of a Coast Guard ship at sea serves the dual objective of deterrence and reassurance. Our presence deters people with ill intent and at the same time reassures maritime community who looks up to us as saviors at sea. Referred to as Yard 1234 is the second in a series of 5 offshore patrol vessels being built for the Coast Guard by the Goa Shipyard Limited and will soon be christened as Coast Guard Ship Sujit in the due course of the ceremonial procedures. Ladies and gentlemen, the Indian Coast Guard, which made a humble beginning in February 1977 with 2 old frigates seconded from the Indian Navy and 5 fast patrol vessels from the marine wing of the Customs,
for preventing illegal activities in maritime zones of India has grown in strength with every passing year, and today we have a fleet of over 140 ships. This launching is one more feather in the cap of GSL and is a validation of the confidence reposed by Government of India and Coast Guard in indigenous shipbuilding. It's indeed a matter of pride and honor for me and Mrs. Mittal to be present here for the launching of this indigenous vessel. I am confident that GSL will deliver the ship to the Indian Coast Guard on time and within the contracted amount. With increasing maritime threat perception, induction of these sophisticated offshore patrol vessels will add power and might to the Indian Coast Guard. The government has recently signed a contract with GSL for construction of 2 advanced missile frigates for the Indian Navy. The project will be a stepping stone for the shipyard to construct weapon-intensive and technologically advanced warships in the future. With more than 65% of completion of the ship, which is one of the highest outfitting, we are well on course for delivery in June 2020, in line with our contractual delivery date. The other 4 ships of the project are also progressing as per schedule and are likely to be delivered well within the contractual dates. Entirely designed in-house by Goa Shipyard Limited designers and R&D team, this vessel is a symbol of our shipyard capability, shipbuilding capability. 2 similar vessels have also been delivered to our neighboring country, Sri Lanka, in 2017 and 18, and are the largest warship to be exported from India. They are also presently the largest Indian-made ships operating in Sri Lanka fleet. वास्को ते ड्रायव्हर हिलाक जोडपी पदपुलाच्या दुरुस्तीच्या कामांक सुरुवात जाल्या. थळावा आमदार कार्लोस आल्मेदा आणि रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी शेनवारा या पुलाची पळवणी केली. ह्या पदपुलाची दुरुस्ती करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आशिल्ली. ह्या पुलाक समांतर रस्तो बांदचो अशी मागणी लोकांनी केल्ली अशें कार्लोस आल्मेदान सांगले. लोकांची मागणी विचारात घेवन थळाव्या आमदारान रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यां सांगतान पुलाची पळवणी केली. For some road and foot over bridge, Sokol, and local त्रास जातले वास्को वचपाक. So because election ते काम उरलेले आयज आमचो रोड जाता पॅरलल हिंगा आनी एक लोकांक म्हाका सांगपा जाय रेल्वे हिंगा एक बिल्डींग बांद सायडीन बिल्डींग बांदता ते बिल्डींग तेजे बांदपा जाय मागीर ते आतां रेल्वे आमगे रोड दिलो ऑल रावंड. सो आय एम एक्चुअली थँकफूल टू द रेल्वेज for agreeing to our demand, and they are building at their cost. This is one thing good. So Goa government has got no role in the cost wise. Only thing we have to support the railways. ड्रायव्हरीला वयल्यान लोकांक लायन क्रॉस करून वचपाक पडटालें आनी 7-8 लायनी क्रॉस करून तेन्ना वॅगनी बी नासताले, लोक जंपींग करून वयताले. आमी तेन्ना खूब रेल्वे कडेन डिमांड करून हो ब्रीज करून घेतलेलो. गेली 20 वर्सां जाली आनी आतां तेजे मेंटेनन्स काडलेले आसा रेल्वेन. ते रेल्वे आपल्या खर्चान मेंटेनन्स करता. तशेंच आमी आमच्या आमदाराकूय मेळोन हो रिक्वेस्ट आमी थ्रू आमदाराच्या हितून घातलेलो आसलो हांगासर. आनी हो रोड आतां आमकां रेल्वेन ड्रायव्हरीलार एक देवळाच्या सायडीन रोड आनी गटर बांदून दिवन आनी एक स्टेजूय बांदून दिता. तितून आमच्या उमेश साळगांवकारान खूब एफर्ट घेतले थ्रू आमदार आनी हे कंप्लीट करपाक तेणी सहकार्य लायलें आनी ड्रायव्हरीलाच्या लोकांचें आमकां सहकार्य लागलें. त्या बद्दल हांव तांचे धन्यवाद म्हणून. फाटल्या दिसांनी केल्ले पळोवणे वेळार हो पूल कमकुवत जाल्ल्याचे दिसून आयिल्ले. ताकाच लागून पुलाच्या दुरुस्तेचे काम हातात घेतिल्ल्याचे रेल्वे प्राधिकरणाचो व्यवस्थापक पी.सी. चाकोन सांगले. On the whole, railway is most concentrating on the strength of all the footover bridges in Southwestern Railway. As part of our efforts now, we have found some weakness in the present footover bridge. That we are strengthening it, and we expect that works to be completed by 15th June of this year. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नागरी सेवेन अधिकारी म्हूण भरती जावपाची तुमची इच्छा आसा, पूण कितें करपाचें तें खबर ना जाल्यार तुमच्या खातीर एक बरी संद आसा.
चाणक्य अकादमी 31 मे कला अकादमीत जिणेची कला ह्या विशयाचेर परिसंवादाचें आयोजन केलां. हो परिसंवाद सगळ्यां खातीर फुकट आसा, पूण ते खातीर नाव नोंदणी करची पडटली. चाणक्य ही देशांतली एक नामनेची अकादमी. देशांत ह्या अकादमीच्यो 22 शाखा आसात. अकादमीचो संस्थापक अध्यक्ष A.K. मिश्रा परिसंवादात मार्गदर्शन करतलो. This is the very first time that one of the reputed institution of India is doing the civil services seminar, that is also free seminar for the students of Goa, only for the purpose to bring the awareness among the students about the civil services. And this seminar is going to delivered by our founder chairman Mr. A.K. Mishra, who is fondly known as Success Guru. Chanakya IAS Academy is one of the top institution working from last 26 years. The most important fact is like students in the Goa, they should get aware like what exactly civil services is. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. फातोर्ड्या गवळी वाड्यावयल्या ट्रान्सफॉर्मरा कुशीक कोयर साचिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. ट्रान्सफॉर्मरा कुशीक साचिल्लो हो कोयर पावसा पयलीं काडपाची मागणी तांणी केल्या. असोच कोयर साचून रावल्यार तांचो प्रभाग दुसरो संसोडो जातलो अशी भिरांतय लोकांनी उक्तायल्या. पावस पडल्यार सगलो कोयर व्हांवन रस्त्यार वतलो, देखून तो बेगीतल्या बेगीन उखलचो अशें तांणी मागला. आओ तुम मडगांव देखो, मडगांव में फातोड़ा देखो, फातोड़ा में गवळीवाडा देखो, गवळीवाडा में संसडा देखो. हो आतां आमकां सेकंड संसडो जावन पडला. तुमी पळयात हांगा कितें जालें तें. हो कचरो आसा तो कमीत कमी 3 ट्रीप सुमार जातलो. कोणच हात लायना. हांवें कौन्सिलराक सांगलें. कौन्सिलर म्हाका सांगता की शावर ना, ट्रक ना. हा जो कचरो हो कमीत कमी असो उडयल्लो आसा लोकांनी हांगा. लोक सांगले की ना, हांवें कौन्सिलराक सांगिल्लें हांगा एक बोर्ड लाय म्हणून, म्हाका विचारपाक जाय म्हणून. हांव तर कोणाक सांगपाक गेलो जाल्यार म्हजे लोक बेजार जाता. आनी सांगपा म्हणल्यार आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार कित्याक वाच पावस कितें सांगून येवपाना. हो कचरो आसा तो सगळो घटना वयतलो मेन रोडाचेर. मेन रोडाक कितें जाल्लें आसा, मेन रोडाक रोड वायडींग केल्लो आसा. तो गटर कमीत कमी 3 मीटर आशिल्लो, तो आतां 1.5 मीटर केला. आनी हो जर कचरो वचून तो चेकअप जाय जाल्यार जबाबदार कोण? हय, हांगा ट्रान्सफॉर्मर बसयला. तो ट्रान्सफॉर्मर ह्या कचऱ्या भितरच बसयला. फाल्यां जर ह्या कचऱ्या भितर कोणें तरी काडी पेटयली, उजो लागलो आनी हो ट्रान्सफॉर्मर लासलो, ते जबाबदार कोण? हो ट्रान्सफॉर्मर बसयला म्हणून म्हाका ऑब्जेक्शन ना. उजो लागलो, कोण जबाबदार? कचरो हांगा उडयला ते सगळें हाडून हांगा उडयता. आमची नाती बरी नाशिल्ली, बेळगांव येयल्ली. 3 वस्तू नाशिल्ली, रस्त्यान हें जाल्लें. मलेरिया 3 वस्तू नाशिल्ली. मलेरिया हय. बट तूं भिता की मलेरिया डेंगू कितें जायत हय असं जाल्लें आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.